सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं जिवाळा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पिलातान जेजूक म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा जेजून प्रतिपाड केलो. हें तूं तुजेच उस्तुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकांन आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून प्रतिपाड केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतेले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जापाप दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण सत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांनी आमी देवाचे पदवेची वाखाणणेची खबर आयकल्या. आनी वाखाणणी ही पदवी ही मोहिमा हो सगळो जयजयकार खरेंच जेजूक फावो. कित्याक आयज आमी ह्या जेजू सर्व राजांचो राजा पाच्यांचो पातशा क्रिस्त राय म्हणून मान दिता. आनी ह्या राजाचे आमकां जोण एकल्याक आपोवणें आमी ताच्या राजाचे दायजी जावंक. आनी कोण भाशेन बाबा भयणीनो आमी ह्या राजाचे दायजी जातल्या? आयच्या वाचपांनी आयकल्ली वाखाणणी तूच मोहिमा जयजयकार आमच्या जिवितांतल्यान आमी भरपूर करता, हातूंत कसलोच दुबाव ना. आनी जेजूची पासून उतरां आसात घडयेक, ही पर्दां म्हाका ओंटांनी वाखाणटा पूण तांची काळजां म्हजे सोरशिल्लीं पयस आसात. आनी देखूनच घडयेक बाबा भयणीनो पाप साहेबाच्या मोलान गेले. आमी सगळ्यांनी आमी आमच्या बाबार्दाचेर नव्यान नदर घालूंक. आनी पाप साहेबान हें वरोस बाबार्ताक भेटयलेलें वरोस म्हणून परगटलें. आनी आमचो आयचो विशय बाबार्ताचें जिवीत दुर्बळकायेन गिरेस्त. आमच्या बाबार्ताचेर तर आमी नदर मारतल्यो आमची मुळावी शिकवण दोतोनीची सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या बोळान तुवें सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो. आनी देवाचो मोग करता तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. गरजेचें तें हें बाबा भयणीनो. आमी घडयेक आयज पासून बाबाट बाबाट म्हणटा तेन्ना देवाच्याच मोगान वाडलेलें कशें दिसता. आनी पेलो आमच्या जिवितांत नाच कसो. आनी देखूनच जी वाखाणणी मोहिमा
जोयकार देवाचो जावंक जाय आसलेलो सगळ्या आमच्या जिवितांतल्यान तो घडयेक आमी आमचोच करता पेल्याक कुशीन दवरून. आयज आमी जर आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमकां कितें दिश्टी पडटा जाय. आसलेलो मनीस आपल्या लागीं आसा म्हणून दाखोवंक सोदता. बारीक नियाळ तर करतले आमी. आमची भुरगीं आसलेल्याची भुरगीं आयज गांवच्या इस्कॉलांनी वचनात. गांवचें इस्कॉल आमचें न्हू. आमची भुरगीं सिदाच्या इस्कॉलांनी वचोंक जाय. सिटी स्कूल्स तांकां गाडयो जायो, स्पेशल गाडयो आसात तांकां इस्कॉलाक वचोंक. आमचे लागीं आसा म्हणून आमी बरें बरें नुस्तें मटनां चिकन सगळें खाता घरांत. आमचे लागीं आसा म्हणून आमी घरां मोडून नवीं घरां बांदता. आनी लग्नाचे काजारां वयर आमी तो नियाळ केलो तर सांगपाची गरजूच ना. आमची घरां नाकात, गांव नाकात, गांवांतलीं हॉलां नाकात. वाटेर खंय ओपन एअर हॉल जाय आमकां. थंय लाखांनी आमी दुडू मोडून आमची काजारां करता. हें सगळें कितें दाखोवपा जायत? आमचें व्हडपण न्हय. आनी आमी आमचें व्हडपण दाखयता तेन्ना जेजू आमचो राय म्हणून आमच्या जिवितांतल्यान पुरगोट्टावंक जाय. आनी जरी तर आमी पुरगोट्टावं जाल्यार त्याच जेजूची उतरां आमी सोत करूंक सोदता. वणटांनी आमी जेजूक वाखाणटा म्हणून. कित्याक थंय आमच्या शेजाऱ्या घोडेक आमच्या दोळ्या मुखार भुरगीं आसात इस्कॉलाक वचोंक जायना, शिकोनात तीं. घोडेक तीं उपाशी मरतात, भुकेन मरतात, तांकां न्हेसूंक ना. आमी फेस्तांच्या फेस्ताक वर्साच्या वर्साक नवे नवे कपडे शिंवता. पूण तीं वर्साच्या वर्साक तींच मेळी पिंजलेलीं आंगोसरां घालून भोंवता. आमी पळयता आमच्या दोळ्या मुखार घरांत रस्त्यांचेर न्हिदलेलो लोक. ही आमच्या जिविताची चाल. देवाचें व्हडपण आमच्या जिवितांत पुरगोट्टा म्हणूंक जाता जायत ना बाबा भणिनो. जेजूक असलें मानचेंच ना. कित्याक आमचो बाबाचोच देवाचेरूच न्हू ओदीक पेल्याच्या मोगाचेर दवरलेलो आसा. परतून आमी तर जेजूची उतरां तर मनान हाडटल्या बोगरून आसलेल्यांक एक शिटकावणी कशी. एका ग्रेस मनशाक सुर्गींच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एक उंट पासून सुयेच्या बुरातांतल्यान भितर भेटलें. पूण ग्रेस मनीस स्वर्गाच्या राज्यान भितर सरचो ना. जरी तर आमी असलें जिवीत तर जियेत आमचे लागीं आसा म्हणून आमी दाखयत रावत आनी त्या दुबड्या धाकटाची आमी बेपरवा केली तर जाल्यार जरूर सुर्गींचें राज आमचें जावचें ना. बागेवन फ्रांसीस शावेर कितें आसूंक ना जाय ताचेशी सगळें आसलेलें. पूण आसून आपल्या जिवितांतल्यान ताणें गरीबपण मानून घेतलें. भक्तीवन जुदेवाद आमचो पांच राबले तांचें जिवीत आमी जाणा. ताचे फामिलींतले न्हू ते, पयले फामिलींतले ते. पूण तरी आसतना दुर्बळकायेन ते जियेले. मागीर तेरेजाची खबर आनी सांगची गरजूच ना. तिका आख्ख्या संवसाराचो मान आसलेलो. पूण तरी आसतना हें सगळें पाटीन दवरून सांडलेल्या नाकारलेल्या कुसड्या सगळ्या बेपरवा केल्ल्या मनशाची भुरग्यांची ती तांणी सेवा चाकरी केली. आनी आयज बाबा भणिनो आमी पळयता ती कितली ग्रेस ती सुर्गींचें राज तांचें. आमी तर खरेपणीच ह्या सुर्गींच्या राजाच्या ह्या रायाचे दायजी तर जातेल्या जाल्यार ह्या आमच्या बाबा भयणींची देख आमच्या जिवितांत घेवंक वावरुया. आमचे लागीं आसा म्हणून आमी सुर्गींच्या राज्यान भितर सरचें ना अशें न्हय. हाचो विशय पयल्या भाग्याचेर आटापलेलो आसा. खुशी मनान गरीब ती सुभागी. आमी आमचे लागीं आसतना गरीबपणान शिव येता. ह्या आमच्या बाबा भयणींची देख आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरीन जाल्यार आमी जाणा तांणी केलें तर आमच्यांनी कित्याक करूंक जायना. आमकडे आसा आमी आमकां मोडटा. तशें ज्या कोणा कडेन ना तांचे सोबें हुस्को दाखोवन तांकांय आमी आदार दिवया. शिकून वयर सरूंक तांकांय आमी न्हेसूंक वावरुया. तांचें जेवण खाण आमी जावुया.
तांकां आमी बिराड दिवया आनी असल्या जिवितांतल्यान आमी तर वागत आनी असलें जिवीत तर आमचें जोड एक एकल्याचें तर जायत जाल्यार बाबा भयणीनो बाबार्थान जियोंक आमी पयलें पावल मारतल्या आनी असो एक पाप साहेबान आमकां दिला ताचो आमी फोड काडटल्या. आमचें मोठपण आमकां सुर्गीचें राज फावो करिना. असलें बाबार्थाचें जिवीत देवाचेर फांतयेवन आमी दुसऱ्यांक आमचे बाराबर वयर काडूंक सोदता तेंच आमकां सासणाचें सुर्गीचें सूख फावो करतलें. आनी हातूंतल्यान बाबा भयणीनो आमी दुर्बळकायेंत ग्रेस जावंक पावतल्या आनी ती ग्रेसकाय आमचें सुर्गीचें राज आमच्या राया जेजूक भोगूंक सुर्गीच्या राजांत रूप जूय आमी सासणाक खुशाल आसतल्या. असलें जिवीत आमकां जोड एक एकल्याक ह्या नोवेना सोमुयार फावो कर म्हणून बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया. असलेंच जिवीत आमी जियोंक आगोड पूण देवाचेर बाबाट थिरावन आमी जियोंक ह्या मिसांतल्यान आमकां कृपा आनी बळ मागुया आनी अशें सासणाचें जिवीत आमचें करुया. सोप मानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तेच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो अंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका गुडसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो. सोप मानतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबेत भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबाक बिस्पाक आनी सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांक दुर्बळकायेच्या मोगान बोर म्हूण आनी अशें सर्गीच्या राज्याची वाट दाखयनार ते जावंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक सदांच गोंयचो भरपूर मोग आसूंक आनी संवसाराचे गिरेस्तकायेचे गुलाम ते जायना जावंक पूण देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत जिवंक देवाची कृपा तांचेर पडूंक देवा लागीं मागुया. दुर्बळकायेन गिरेस्त जावन गांवांनी आनी वाड्यांनी एकामेकाचे बरेपण पळोवन आमी बरे संबंद बांदूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.